नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकर. आयचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. खेळा मैदानाची खेळा संघटना करिनात देखरेख. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचो आरोप. खेळा संघटनांक मैदान दिवचे पयलीं देखरेख करतले म्हूण खेळा प्राधिकरणांक दिवची पडटली लेखी. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. विधानसभा अधिवेशनाचे फाटभुंयेर राजधानी पणजेत जाली एनडीएची बसका. मंत्री आमदारांनी प्रस्न घाल्यात काय ना तशेंच हेर धोरणात्मक निर्णयांचेर जाली चर्चा. आपल्याक कोणाच्याच स्टेटमेंटाचेर उलोवपाचें ना. विरोधी आमदारांची बसका आपोवप आपले कर्तव्य. विजयाच्या स्टेटमेंटाचेर युरी उलयलो. चिफ्टन्स मेमोरियल थळाव्या नूतनीकरणा खातीर 1.5 कोटी रुपयाची सरकाराची मंजुरी. फुडल्या वर्सा मेरेन उबारतले 16 चिफ्टन्साचे पुतळे. फुडारी उठाव उगडास दिसाच्या फाटभुंयेर विरोधी पक्ष फुडारी युरीची घोषणा. कदंबा महामंडळान चड भाडे आकारिल्ल्यान माशेलात कदंबा बस स्टँडार करूंक ना पुलीस आउटपोस्ट स्थलांतरीत. फाटली 6 वर्सां जाली प्रस्न उरला आडकून. शाळा आणि उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात एआयचो जातलो आस्पाव. उद्देग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्यान एआय मुखार व्हरपा खातीर समर्पित मंडळ करतले स्थापन. मुख्यमंत्री सावंताची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारांत. सरकारान दिल्ल्या मैदानांची खेळा संघटना कडल्यान देखरेख जायना हे नदरेक आयला. यान फुडें विविध खेळा संघटनांक मैदान दिवचे पयलीं तांची देखरेख करतले अशें तांकां खेळा प्राधिकरणांक लेखी दिवची पडटली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी खेळा संघटनांक अर्थीक अनुदानांचे वाटप केले. सगळे जण जे हांगासर आसात त्यांनी अशा पद्धतीन आयडेंटिफाय करप पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत कितलेशेच ग्राउंड आसा, कितलेशेच आसात, थोडे तर एबंडन आसात, म्हणजे तेजेर कांयच जायना, फक्त गोरवां चलता म्हणपाक काय अर्थ आनी ह्या शब्दान चलता. बट ते ग्राउंड जेन्ना आमी म्हाका दिसता वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ग्राउंड बांदून दवरल्यार 10 वर्सां जाली. इन्फ्रास्ट्रक्चर येदो व्हडलो तेचो कंप्लीट जावन आसा, बट तेजो ज्या पद्दतीन यूज जावंक जाय त्या पद्दतीन जायना. हांव येता वता पळयता की बेस्ट ऑफ आमी इन क्रोर्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडिंग मेळटा. म्हणूनच आमी हाचेर चड उजवाड घालपा खातीर एक एनिमेशन फिल्म काडपाचो विचार केल्लो आसा. जाणे करून आमच्या ल्हान ल्हान भुरगे आसात एनिमेशनांतल्यान तांच्या मनाचेर परिणाम जातलो की आमी हे फिल्म बरोबर आमचे जे पूर्वज आशिल्ले ते पुर्तुगीज त्या काळानूय भितर आसतले, तांचे कडेन शस्त्रां नासतली पण तांचे कडेन प्रखर अशे विचार आसतले, ते क्रांतिकारी आशिल्ले हे आमकां पळोवपाक मेळटले. आनी ती एक स्फूर्ती, ती एक चेतना आमी परत घेवन मुखार वतले. हांव चड वेळ घेना. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. माशेलात कदंबा बस स्टँडार पुलीस आउटपोस्टा खातीर खासा कक्ष तयार केला. कदंबा महामंडळान या पुलीस आउटपोस्टाचे भाडे चक्क 40,000 रुपया दवरला. त्या खातीर फाटली 6 वर्सां जालीं अजून मेरेन तो पुलीस आउटपोस्ट स्थलांतरीत करूंक ना. माशेलांतल्या बस स्टँडार मोठ्या प्रमाणात बिगर गोंयकार कामगार असतात, तेन्ना वायट घडणूक घडचे पयलीं पुलीस आउटपोस्ट स्थलांतरीत करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. माशेलांतल्या कदंबा बस स्टँडाचे उक्तावण 2 जून 2019 वर्सा व्हडा दबाज्यान जाल्ले. त्या वेळार बस स्टँडाची सुसज्ज इमारतीत माशेलांतल्या पुलीस आउटपोस्टा खातीर खासा कक्ष तयार केल्लो. तातूंत सगळ्यो बऱ्यो सुविधाय उपलब्ध केल्ल्यो आसात. मात 6 वर्सां जालीं तरी अजून मेरेन माशेलांतल्या देवकी कृष्णा लागसर आशिल्ले पुलीस आउटपोस्ट कदंबा बस स्टँडाच्या आवाठांत स्थलांतरीत करूंक ना. ताचे कारण म्हळ्यार हे पुलीस आउटपोस्टा खातीर कदंबा महामंडळान दर म्हयन्याक चक्क 40,000 रुपया भाडे आकारिल्ले. चड भाडे आशिल्ल्यान अजून मेरेन पुलीस आउटपोस्ट स्थलांतरीत जावंक ना म्हूण पुलिसांनी माहिती दिल्या. माशेलांत मोठ्या प्रमाणात बिगर गोंयकार कामगार रावतात. वायट घडणूक घडचे पयलीं देवकी कृष्णा लागसर आशिल्ले पुलीस आउटपोस्ट स्थलांतरीत करचे म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. कारण म्हटल्यार जो केटीसीचो रेंट आसा जो मातसो चड आसा, जसो आमकां पंचायतीकूय ऑफिसाक आमी शिफ्ट केला, पूण आमकां तेंच्यांनी रेंट सांगलेलो म्हणून आमचो जो वे ऑफ जावपाचो मार्गार आसा. तशेंच इलेक्ट्रिसिटीचे ऑफिस आसा तांकां रेंट हे केल्लो आसा बशिल्लो. आनी आतां आउटपोस्टाक आसा. आउटपोस्टाक म्हाका दिसता जीएसटी बी सगळें धरून 42,000 सुमार पडटा पर मंथ. ताका लागून म्हाका दिसता तेंचें तें शिफ्टींग जायना. आनी आमी एज अ सरपंच आमकां मार्सेलान तुमकां खबर आसतलें, मार्सेलान आयज बरेचशे
इतर गांवचे लोक रावता जावं हांगासर बरो फास्ट डेव्हलपमेंट चालू आसा त्या हितून आमकां आउटपोस्टाची सामकी गरज आसा. आमचे मार्सेलान आउटपोस्ट आसाच, पूण थंय तुमी पळयता आसतले थंय सामके पयलींचे जे थंय सारके तांकां फेसिलिटी ना आनी हांगा बरे तरेच्यो फेसिलिटी आसा. हांगा 2 जेल सुद्दां आसा, पूण आयज ते रेंटा खातीर ते शिफ्ट जावंक पावना. आमी आमचे फाटलो आमचो जो आमदार आसा गोविंद गावडे सर आदले मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आमी आमचो इश्यू घेवन गेल्ले पंचायतीचो आमच्या ऑफिसाचो रेंट घेवपाचो. तशेंच आमी तेन्ना आउटपोस्टाचेर उलयल्ले आनी तेन्ना चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आशिल्ले आनी PTCचे हायर ऑथॉरिटी आशिल्ले. तेन्ना हे दोनूय डिमांड कॅबिनेटाक वतले म्हणून आमकां सेक्रेटरीन सांगलेले आनी त्या प्रमाणे नोट रेडी केला. म्हाका दिसता ह्या येता त्या 2 कॅबिनेटा भितर येवन ते पास जातले. माशेल हांगसरल्या कदंबा बस स्टँडाचें उद्घाटन 2 जून 2019 मोठ्या थाटान केलें. त्या वेळार हांगा आउटपोस्ट शिफ्ट करपा खातीर सुद्दां हांगा तयारी जाल्ली. हांगा तेका खातीर हांगा जे अरेस्ट जाता तांकां कस्टडीन दवरपा खातीर हांगा स्पेशल कस्टडी सुद्दां भितर लेडीज आनी जेंट्सां खातीर रेडी आसा. पूण गेली 6 वर्सां जालीं हांगा आजून आउटपोस्ट शिफ्ट जाल्ले ना. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे भाड्या खातीर हांगा शिफ्ट जावपाचें हांगा ऑफिस उरलेलें आसा, कारण कदंबान तांकां 40,000 रुपया म्हयन्याक भाडें ठरिल्लें आसा. ताका लागून हो प्रश्न आजून मिटलेलो ना. गेली 6 वर्सां जालीं हो प्रश्न मिटलेलो ना. ताका लागून हांगा स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा की हांगा कदंबा बस स्टँडार लोकांची वाडती संख्या, त्याच बरोबर हांगा माशेल भागांत सद्याक भायले लोक हांगा मोठ्या प्रमाणान रावतात. ताका लागून हे सायडीन आशिल्ले आउटपोस्ट हांगा शिफ्ट करचे अशी सगळ्याची मागणी आसा. माशेलाच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. राज्य सरकारान संपादीत केल्या कुचेली कोमनिदाद वाठारांतल्या जमिनीचे प्लॉट कायदेशीर रितीन नांवार हस्तांतरीत करता असो फटीचो दावो करून एकल्याची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात म्हापसा पुलिसांनी 3 दुबावितांक अटक केली. 4 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सोंपतकीच परतून तांकां कोर्टान हजर केल्ले. तेन्ना म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान तांकां आनीक 2 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. कुचिले खडपावाडो हांगासर जी काही कोमनिदाद जागा आसा तेतूंतली 20,000 स्क्वेअर मिटर जी जागा आसा कोमनिदाद ती गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ली आणि त्याच जाग्याचेर जी कोमनिदाद जागा आशिल्ली जी गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ली ती काही जाणांनी लोकांची फसवणूक करून इल्लिगली ही जी जागा आसा ती काही लोकांक विकली गेली आणि तेंच्या कडल्यान त्या जाग्याचेर रक्कम घेतलेली गेली. म्हापसा पुलिसांनी ह्या लँड स्कॅम लँड फ्रॉड केसी फाटल्यान जे मेन 3 आरोपी आशिल्ले तांकां अरेस्ट केले. फाटल्या दिसांनी तांकां म्हापसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून तांकां 4 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली गेली. जेन्ना 4 दिसांची पुलीस कस्टडी आयज काबार जाली तेन्ना परत एकदा म्हापसा पुलिसांनी ह्या 3 आरोपींक म्हापसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी तांकां वाडोवन 2 दिसांची परत पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. हे जे 3 अक्यूज आसा तेंची नांवां आसात. जो पयलो अक्यूज आसा राजा एंटनी, तर दुसरो अक्यूज आसा राजीव मांद्रेकर आणि तिसरो अक्यूज आसा सुमित फट्टे. हे 3 आरोपी म्हापसा पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेवन तांकां JMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून 2 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. आता ह्या लँड स्कॅमीन आनी कोणाचो समावेश आसा आणि म्हापसा पुलीस जे आसा तेंची इन्व्हेस्टिगेशन खंय मेरेन पावता याची चौकशी करपा खातीर आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. फाटलो कितलोसोच तेंप जालो SAG फातोर्डा हांगच्या तायकोंडो प्रशिक्षण केंद्राचो कोच निवृत्त जाल्ल्यान कोचिंग क्लासी बंद आसात. हे विशीं तायकोंडो प्रशिक्षण केंद्रात येवपी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतली. खासगी कोच नेमून क्लासी घेवपाक परतून सुरवात करची म्हणून तांणी मागणी केल्या. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिलें. नेहरू स्टेडियमाचेर टायकोंडोची क्लास चलताली आनी ताचो कोच आसा तो कंटिन्यून रिटायर जाला आनी आतां ती इट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता स्टँड स्टील पोजिशनान आसा, स्टॉप जाला. सो तांच्या पेरंट्साची सगळ्यांची डिमांड आसले ते कंटिन्यू करा म्हणून क्लास. आनी सेकेंडली इफ टायकोंडोचो कोच इज नॉट अवेलेबल जर कसो आसा जाल्यार बाकीचे ज्या तरेन ते बॅडमिंटन TT आनी हाजी जे क्लासीस चलतात त्या तरेचेर तांकां प्रायवेटली करपाक दिवचे आनी अकॉर्डिंगली कितें रेवेन्यू आसा तो जनरेट जातलो तो रेवेन्यू गव्हर्मेंटाक ते 50% वॉटेवर कितें पर्संटेज गव्हर्मेंटाची कशी आसता
सो ते हाजेर विथ आय पुट अ वर्ड विथ कन्सर्न मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर आणि ताजेर कितें आसता सरकार हें आसता सुटाव करता. स्टुडंट कितले आहा म्हणून सांगतात ते सध्या 67 आसात आतांची स्ट्रेंथ 67 इन एंड अरावंड साश्टीकार सगळे आनी तांकां जस्टीस दिवपाक जाय. भुरगे जर शिकता जाल्यार तांकां प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटलें ते आफ्टर ऑल गोंयच्या खातीर लढत करताले गोंयच्याच खातीर मेळटलें. कळंगूट पोलिसांनी खासा मोहीम राबोवन पर्यटकांक सतावपी टाउट्सांक अटक केली. या मोहिमेत कळंगूट पोलिसांनी 5 टाउट्सांक ताब्यात घेतल्यात. पर्यटकांक सतावपी टाउट्सांचेर कायदेशीर कारवाय करपा खातीर ही खासा मोहीम चालूच दवरतले अशें सुत्रांनी सांगलां. नमस्कार, आम्ही आसा सध्या कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की कलंगूट पुलिसांनी एक स्पेशल ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. आमी पळयता की कलंगूट ते बागा हांगासर जळीमळी रस्त्याचेर तर आपल्या मोटरसायकलीचे जे टाउट्स आसा ते भोंवताना दिसण्यात येता. आणि जेन्ना खंयचो टुरिस्ट तांकां दिसता तांकां हे टाउट जे आसा हे आडयतात, तांकां कसल्यो कसल्यो ऑफरी दाखयतात आणि तांकां लुटले वयता. याच कारणाक लागून काल राती कलंगूट पुलिसांनी आपल्या पुराय टिमी वांगडा एक स्पेशल ड्रायव्ह कंडक्ट केलो. त्याच प्रमाणे एक नाईट पेट्रोलिंगूय कंडक्ट केली आणि नाईट पेट्रोलिंग आणि स्पेशल ड्रायव्ह कंडक्ट करता आसतना तेंच्यांनी 5 टाउट्सांक अरेस्ट केल्ले आसा. तांकां 5 टाउट्सांक सध्या कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा आणि काही वेळात तांकां म्हापशेच्या मॅजिस्ट्रेटा फुडल्यान रिमांडा खातीर प्रोड्यूस केले वयतले. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो कलंगूट PI परेश नायका कडल्यान. तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलेलें आसा की हो जो स्पेशल नाईट पेट्रोलिंग तशेंच ड्रायव्ह जो आसा हो ह्यान फुडें असोच कंटिन्यू उरतलो आणि जे टाउट्स आसात तेंचेर खंय तरी लिगल एक्शन जे आसा हे कलंगूट पुलीस घेतले वयतले. अशीच अपडेट टाउट्सा बद्दल आमी तुमच्या फुड्यान दीत रावतले. तुम्ही गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोतीकर. कळंगुटे सुरी हल्लो करून फरार जाल्ल्या कर्नाटकाच्या तरणाट्याक मदत करपी अरुण पवाराक कळंगूट पोलिसांनी अटक केल्या. अटक केल्ल्या आरोप्या कडल्यान मुख्य 2 आरोप्यांची चौकशी करून आनी रिमांडा खातीर म्हापशा JMFC कोर्टात हजर करतले. नमस्कार, आम्ही आसा सध्या कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर आणि कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे की फाटल्या 2 दिसां पयलीं कलंगूट कोरबावाडो हांगासर एक 2 युथा मदीं एक आर्ग्युमेंट जाल्लो टॅटूच्या बिझनसाक लागून आणि तेंचो जी आर्ग्युमेंट आशिल्ली खंय तरी झगड्याचें रुपांतर जालें आणि जो अक्यूज आसा हाणें एक शार्प नायफ घेवन जो विक्टीम आसा हाचेर मारपाचो प्रयत्न केलो, तेजो मर्डर करपाचो प्रयत्न केलो आणि थंयच्यान आपल्या वांगडा त्या विक्टीमाक थंयच साणून थंयच्यान पळून गेल्लो. जो विक्टीम आसा तेणें आपल्या काही वांगड्यांक फोन करून त्या जाग्याचेर आपयले. तेच्या फ्रेंडांनी ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेलें. थंयच्यान तेजी जी इंजरी आशिल्ली ती मेजर आशिल्ली, त्या कारणाक लागून ताका GMCन प्रिफर केलें आणि आता सध्या तेजी जी ट्रिटमेंट आसा ती GMCन चालू आसा. जेन्ना ही घटना जो असॉल्ट आसा जेन्ना हेची खबर कलंगूट पुलीस स्टेशनार कळ्ळी तेन्ना कलंगूटच्या पुलिसांनी थंयसर धाव घेतली. तेंच्यांनी थंयसर इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर सुरवात केली. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसतना अशें कळ्ळें येयलें की हे जे 2 अक्यूज आशिल्ले ते रावपी मूळ कर्नाटका गडक हांगासरले आणि तांकां कर्नाटका हांगासर पावपा खातीर तेंचो एक वांगडी आशिल्लो 3रो तेणी खंय तरी तांकां मदत केल्ली कर्नाटका हांगासर वचपा खातीर. सध्या तांकां जेन्ना ही लीड मेळ्ळी कलंगूट पुलीस स्टेशनार तेन्ना तेंच्यांनी एक स्पेशल टीम हायर केली आणि सध्या तेंची टीम जी आसा ती कर्नाटका हांगासर पाविल्ली आसा. जे अक्यूज आसा, जे मेन अक्यूज आसा तांकां धरपा खातीर. काल अशी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की लेट नायट कलंगूट पुलिसांनी जो 3रो अक्यूज आसा जेंकां ह्या मेन अक्यूजांक कर्नाटका हांगासर पावपा खातीर मदत केल्ली त्या अक्यूजाक कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा आणि सद्या जी पुराय फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जी कारवाई जी आसा ती सध्या कलंगूट पुलीस जी आसा ते करीत आसा. सध्या जो अक्यूज धरलेलो आसा 3रो तेची मेडिकल एक्झामिनेशन हांगासर काही वेळात करतले आणि ताका फुडलो रिमांडा खातीर म्हापशेच्या JMFC कोर्टात प्रोड्यूसय केले वयतले. सध्या जे मेन अक्यूज आसात, जो मेन अक्यूज एक लमाडी म्हणून आणि दुसरो तेजो को अक्यूज परशा म्हणून हे सध्या एब्सकॉन्डिंग आसा आणि कलंगूटचे स्पेशल टीम जी आसा तांकां हाडपा खातीर कर्नाटका हांगासर पाविल्ली आसा.
सध्या ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान जितली इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स ह्या असोतीचो. फाटले 6 म्हयने जाले जुवेच्या पुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. हो पूल धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान यो वच करपी लोकांक भंय निर्माण जाला. कसलीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं नवो पूल बांदून दिवचो म्हणून थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागणी केल्या. कितें हांगर मरतले हांगर आतां वर्सात हांगर फ्लड येता. ह्या वर्स तरी पावस मातसो कमी आसा म्हणून अजून काय फ्लड येवंक ना. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान ही प्रेस कॉन्फरन्स अशी दाखयली की आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान जो हो आमचो आवाज आसा तो सीएमाच्या काना पर्यंत पोचोंक जाय. जेन्ना सीएम म्हणजे लाकडी ब्रिज जेन्ना तो बरो इम्प्रूव करून माशेलान वचपाक जे इतले लागीं हे करता तेन्ना हांव सीएमा कडेन मागता की आमचो हो येदोसो ब्रिज आसा आनी 30-40 घरां आसा त्या जाग्यान ह्या इतल्या ब्रिजाक आमचे तेणी काम करून दिवचे बेगीतल्या बेगीन. आनी जशें तो इम्प्रुवमेंट आपले म्हणटा की असो आपूण डेव्हलपमेंट केलें हें डेव्हलपमेंट केलें तें डेव्हलपमेंट केलें बरें मान्य करता आमी. आमकां ते 7 कोटीचे रिटेनिंग वॉल दिले प्लस आमकां हे दिलो रस्तो दिलो. तशेंच आतां हांव मागता की आमचो पूल बेगीतल्या बेगीन जावचो. हे सीएमा कडेन म्हाजें मागणें आसा. ताची पायपलायन फाल्यां जर हो ब्रिज मोडून पडलो जाल्यार आमी 8 दीस उदक नासतना उरतले. उदक नासतना रावं येता मनशान. फ्लड येयल्लो पळय तेन्ना आमकां उदक हितूंतल्यान दूशीत येवपाक लागलें उदक 3 दीस. पूण एक गोवोरमेंटान सुद्दां आमकां उदक दिवंक ना. तेन्ना ब्रिज ओपन आसलो हो आनी आतां हो ब्रिज मोडल्या उपरांत आमकां उदक हाडून दितले भितून. हांकां येवन पळोवपाक जायना हो ब्रिज सादो. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.